च्या उपस्थितीत आज योगा महाशिबिर पार पडलंय। तुम्ही स्वतः उपस्थित होता। त्यांनी काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत योग गोवाला योगभूमी बनवण्यासंदर्भात। पतंजली योग समिती हांच्यानी आज 3 दिसाचे योग शिबिर आमच्या मिरामारच्या बिचाचेर आयोजन केला। सगळ्यात पयली हांव पतंजली योग समिती गोवा हांचे खूप खूप स्वागत करता, तांचे खूप खूप अभिनंदन करता आणि स्वामी बाबा रामदेवजी हांचे गोंयांत हांव स्वागत करता। फुडले 3 दीस गोंयच्या मिरामार बिचाचेर म्हणजे योग करपा खातीर 5 पासून 7:30 पर्यंत लोक हजाराच्या संख्येने उपस्थित रावतले। आज महाशिवरात्री पयले दिसा सुद्धा हजाराच्या संख्येने लोक ह्या शिबिराची सुरुवात केली आणि खास करून ताका जोडून ब्रह्मेशानंद स्वामीजी त्यांचे भक्तगण हांगासर आज शिवजयंती सेलिब्रेट करपा खातीर आमी म्हणटा की 12 लिंगा 12 ज्योतिर्लिंग आणि शिवमूर्ती ती सँडांतल्यान केल्या, त्या खातीर तांचेय खूप खूप अभिनंदन करता। स्वतः स्वामी ब्रह्मेशानंदी हांगा हजर आसात आणि त्या निमित्तान लोकांक शिवरात्रीचे शिवदर्शन हांगासर घेवपाचो योग हांगासर निश्चितरित्या आयलो। आज शिवखेर संगीत म्युझिक शिवमय कैलाश खेर हांचे संगीत रजनी कार्यक्रम शिवाचेर म्हणजे शिवस्तुती हाजेर मिरामार बिचाचेर पयल्याच फावटी जाता। ताकाय बी हजाराच्या संख्येने लोक उपस्थित रावतले। अशें पुराय योगमय शिवमय वातावरण गोंयांत जाल्लें आसा। निश्चितरित्या की तांच्यांनी म्हटलां की योग आणि वेलनेस गोंयांत वाडचे, ताच्या खातीर गोंयतलो टुरिजम आनीकूय वाडटलो। त्याती तेंचोय सहकार्य आसतलो। सरकार तांच्या कडल्यान सहयोग घेवपाक सहकार्य घेवपा खातीर सातत्यान तांकां मदत करपा खातीर हे सगळें करपा खातीर आमची तयारी आसा। निश्चितरित्या आमी म्हणटा की हॅपीनेस इंडेक्स गोंयचो वाडटलो आसत जाल्यार योगमय गोवा जावपाची गरज आसा। हांगा येवपी टुरिस्ट हांकां सुद्धा योग शिकोवपा खातीर बाबा रामदेवजी हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतल्या। त्या खातीर पुराय तांच्या ह्या कार्यक्रमाचे हांव परत एकदां म्हणजे खूप खूप अभिनंदन करता।